पणजे स्मार्ट सिटी मिशना अंतर्गत 51तले 50 प्रकल्प पुराय जाल्यात, जाचेर आतां मेरेन 1043 कोटी रुपया खर्च केल्यात। एका प्रकल्पाचें काम सध्या चालू आसा, जाका 8 कोटींचो खर्च अपेक्षित आशिल्ल्याची माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शारी वेवहार मंत्री तोखंत साहू हांणी लोकसभेंतल्या लेखी जापेंतल्यान दिली। स्मार्ट सिटीज मिशन अंतर्गत शारांच्या विकासा वांगडाच गुन्यांवकारी घडणुकांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर निरीक्षण शारांत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्यात, दायज थळां सांबाळप, बाजारपेठांचो पुनर्विकास करप तशेंच चोरयांचेर आळबंद हाडपा खातीर गरजेच्यो वेवस्था केल्ल्याचें लोकसभेंतल्या लेखी जापेंत नमूद केलां।